चरणी करजाक स्तुती आराधना आयल्या बापा तुझे चरणी करजाक स्तुती आराधना देव तू आमचो दयाळ सर्पण करता नमस्कार देव तू आमचो दयाळ सर्पण करता नमस्कार हालेलुया 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 आमच्या कारसा सर्पण करता नमस्कार जीवनासा आमच्या कारसा सर्पण करता नमस्कार हालेलुया 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 पवित्रज्ञ पाराक्लेता करता स्तुती आराधना पवित्रज्ञ सुंदर करता स्तुती आराधना अज्ञात रावताय कुर्बेन करताय सर्पण करता नमस्कार अज्ञात रावताय कुर्बेन करताय सर्पण करता नमस्कार हालेलुया 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 अर्गा जीसु अर्गा जीसु अर्गा तुका मोचा जीसु अर्गा जीसु अर्गा जीसु अर्गा तुका मोजा जीसु नामान जीसु नामान जीसु नामान तुका मोजा जीसु नामान जीसु नामान जीसु नामान तुका मोजा जीसु
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Oglap tuka Jesu. Oglap tuka Jesu. Aradan tuka Jesu. Aradan tuka Jesu. Naman tuka Jesu. Naman tuka Jesu. Tuti tuka samyan Jesu. Tuti tuka samyan Jesu. Pranipat tuka Jesu. Pranipat tuka Jesu. Vandan tuka Jesu. Vandan tuka Jesu. Aradan 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 tuka Jesu. Hallelujah. 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 मोगाळ भावन आणि बहिणीनो, सोमयाच्या नावानं नव्या वर्षाची सुरुवात आम्ही केल्या. या नव्या वर्षाच्या सुरवेर परत सोमयाच्या पांयंताळे आमी आजार आसाव. त्याच सोमयाक आराधन करूं, त्या सोमयाक नमान करूं, त्या सोमया संगी थोडो वेळ करसूंच्या खातीर पवित्र पुस्तक आमकां स्पश्ट करता. सोमी जावन आसा आरंभ आनी अंत. सगळें ताच्या बोवारी वा ताचें सोवें सोलोवन आसा, ताच्या सत्तेन सोलोवन आसा. तो जावन आसा सर्वस्व आनी तो जावन आसा केंद्र. आनी त्या देखून तोच आरंभ, तोच अंत्य आनी हर एक ताच्या अपेक्षे प्रमाणे, ताच्या मांडावळी प्रमाणे सोलोवन आसा. आनी त्याच सोमया मुखार आमी आजार आसाव. त्याच सोमयाच्या नांवान ह्या नव्या वर्साची सुरवात आमी केल्या. त्या सोमयाचेर आमची पातयेनी, त्या सोमयाचेर आमचो भावार्थ, त्या सोमयाचेर आमचो विश्वास आमचें जिवीत सगळ्या वर्सां चलोवन व्हरता. आमकां हर एकल्याक तो राखता, सांबाळता, चलयता म्हणून. आनी परत आज त्याचो सोमया मुखार आमी आसाव. त्या सोमया मुखार आसाव आमचें समर्पण करूंक. त्या सोमया मुखार आसाव त्या सोमयाक आराधन अर्घां दिवंक. त्या सोमया मुखार आसाव परत ताची मजत कृपा जोन घेवच्या खातीर मोगाचें न्हू. त्या देखून ह्या आराधनाच्या सुरवेरेंत आमकां हर एकल्याक त्या सोमयाच्या पांयंताळ आमी समर्पण करया. सोमयाच्या सत्तेचेर आमी पातयेनी दवरया. आमचो सोमी सर्वस्व जावन आसा. आमचो सोमी आमच्या जिविताचो केंद्र मात्र न्ही, सगळ्या रचनेचो केंद्र तो. आरंभान अंत तोच जावन आसा. त्या देखून त्या सोमयाचेर पातयेनी दवरया. त्या सोमयाचेर आमी विश्वास दवरया. त्या सोमयाक आमचें समर्पण करया. त्या सोमया सांगाता थोडो वेळ आज आमी करसून त्या सोमयाची आशिर्वादां, त्या सोमयाची कृपा, त्या सोमयाची मजत आमी भोगूंक प्रयत्न करया. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, तुमकां सर्वांक ह्या आराधनांत भागीदार जावंक आनी सोमयाची आशिर्वादां जोन घेवंक हांव स्वागत मागतां, हांव उलो दितां. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आयचो पवित्र दीस जावन आसा. जेजूच्या पवित्र स्नानाचें तें घडीत आज आमी नियाळ केलें. आज आमी नियाळ करनंत आसाव. जेजून जुआंव बाप्तिस्ता थावन जॉर्दान न्हंयत पवित्र स्नान घेतलें. आनी पवित्र स्नान घेवन उदकांतलो वयर येता आसतना पवित्र आत्मो पारव्याच्या रुपार जेजूचेर येवन देवलो. आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सोमी जेजू क्रिस्त तो परत भरलो. आनी तो ताळोय ताका आयकलो, हो म्हजो पोत, म्हज्या मोगाचो. आनी पवित्र स्नानाचें घडीत जेजूक धैर्यान फुडें वचोंक, ताच्या मिसावाची सुरवात करूंक आनी बापाची मांडावळ, बापाची खुशी कितें ताच्या जिवितांत समजोवंक तें एक घडीत ताका आदार जालें. आनी त्या मारीपात धैर्यान ताच्या मुखल्या मिसावाक वेंग मारूंक ताका आदार जावंक पावलें. आज तसो सोमी जॉर्दान न्हंयत पवित्र स्नान घेवन उदकांतलो वयर आयिल्लो, पवित्र आत्म्यान अभिशेक जाल्लो आमच्या मुखार आसा. सगळ्यांक बरें करीत गेल्लो तो जेजू आमच्या मुखार आसा. आनी आमकांय आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत तो बरें करता. जावं पुरो आमी अस्कत ना फावो, पूण आमकां तो बरें करता. आमकां हर एकल्याक आमच्या नांवान वळख खाता. आनी ताच्या लागीं आसा एकच सूत्र, बरें करचें आनी बरें करचें आनी बरें करचें. हर एकल्याक बरें करनच तो मुखार वेता. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, त्या सोमयाच्या आजारपणान आमी आसता आसतना
सगळ्या ताच्या जिवितान बापाक ताणें खालती मान घालो, बापाची खुशी ताणें केली आणि बापाच्या मांडावळी प्रमाणे फुडें तो समकालो. त्या देखून तो इसाया प्रवादी अध्याय 40 आणि 2 या देवाच्या सेवका विशीं आदी मागात प्रवाद करून सांगली उतरां जेजूच्या जिवितांत ती खरी जाली, ती नीज जावंक पावली म्हळ्यार सूख जावची ना. इसाया प्रवादी अध्याय 40 आणि 2 वाक्य 1 तावन अशें म्हणटा, पळया ओ म्हजो सेवाक, हांव ताका सांबाळून धरतां. ओ म्हजो विंचून काडलोलो, ताचे थंय म्हजो आत्म संतोसता. ताचेर हांवें म्हजो आत्म घाला. राष्ट्रांक तो नीट आरतलो. हांवें तुजो हात धरला आनी तुका आकारला. हांवें तुका परजेचो करार आनी राष्ट्रांचो उसवाड केला. कुरड्यांचे दोळे उगडूंक, कैद्यांक बंद करेंतली सुटका दिवंक, अंकरान बसलेल्यांक काळके कणींतली भायर हाडूंक हांवें तुका नेमून दवरला. अपूर्वायची उतरां मोगाचनो सुमयाचे मिसांव पिंत्रायिल्लीं. सुमी कितें करूंक वो देवाचो सेवाक फुडें कितें करतलो आदी म्हाका प्रवाद केलें आनी जेजूच्या जिवितांत तें खरें जालें. त्या देखून आज आमी तेच सुमया मुखार आमी आसा. देवाच्या सेवाका मुखार सक्तेन भरलेल्या त्या देवाच्या सेवाका मुखांत सुमया जेजू क्रिस्ता मुखांत आसा. बरें करीत गेल्लो तो आमचो सुमी जेजू क्रिस्त. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, किर्तनकाराच्या उतरांनी सांगचेदार किर्तन 130 आणि 5 वाक्य 3 म्हणटा, सर्वेस्पराची स्तुती करा, कित्याक सर्वेस्पर बरो, ताच्या नांवाक किर्तन गाया, कित्याक ताचें नांव तें दुलोब म्हणटा. त्या देखून सर्वेस्पराची कीर्त गाया, तो बरो, ताचें नांव देवान दिल्लें तें नांव जेजू, तें दुलोब नांव आमकां बाचाव दितात आसलें, सुटका दितात आसलें. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, एक घडी भर आमच्या दोळ्यां आमी धांपया. आमचे दोनी हात आमच्या उस्क्याचेर आमी उदारे दवरया. जावं आमच्या घरांनी माध्यमा मुखांत्र आमी ह्या आराधनान भागीदार जावन आसा, आमी खंयसर आसा थंयसर एक घडी भर आमच्या दोळ्यां आमी धांपया. आमचे दोनी हात उदारे दवरया. तसो सोमी देव मनीस जाल्लो, बरें करूंक आयिल्लो आनी बरें करीत गेल्लो सोमी आमच्या मुखार आसा. त्या सोमया मुखार आमी आसा. एक घडी भर आमकां ताका समर्पण करया. तसो मोग एक घडी आमी साकया. आमचे खातीर आमकां दर्शन दिवचे खातीर ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत ह्या उंड्यांत तो लिपोवन आसा. ही ताची खुशी, ही ताची मांडावळ जावन आसा. ते देखून त्या सोमयाक एक घडी भर आमी आराधन करया, एक घडी भर आमी नमन करया. त्या सोमयाचो म्हजे आनी तुजे थंय कितलो मोग, तो व्हरतो मोग एक घडी आमी मौनपणान अनुभव करया. आनी आमकांच ह्या आराधनेच्या सुरवेरेंत सोमयाच्या त्या पवित्र हातांनी, पवित्र पांयां तळा आमकां समर्पण करया. आमचे कुटाम त्या सोमयाच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया. कोण कश्टांत आसात, पिडेशिडेक वळख जाल्यांत, समस्याक वळख जाल्यांत, दुखांनी आसात, तसल्यांक विशेश तरान त्या सोमयाच्या पांयां तळा आमी ह्या घडये समर्पण करया. देवाचो सेवा दिवंक आयिल्लो, दुखां बसूंक आयिल्लो आनी ताणें केल्लें तेंच आज तसो सोमी आमच्या मुखार आसा. त्या सोमयाक आमी समर्पण करया. एक घडी मौनपणी त्या सोमया कडेन आमी मागया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, जेजूच्या पवित्र स्नानाचे घडीत आमी नियाळ करन आसा. पवित्र स्नान घेतलो जेजू उदकांतलो वयर येता आसतना त्या जोर्दान न्हंयत देवाचो ताळो तो आयकल्लो. ओ म्हजो पोत, म्हज्या मोगाचो तो म्हाका मानवाला. जेजूच्या सगळ्या जिविताचेर आमी नदर घाली जाल्यार जेजू देवाक मानवाल्लो जावन
देवाक मेस्वाल्लो जावन ताचें जिवीत जिवंक ताणें प्रयत्न केलें. जेजूच्या भुरग्यापणा विशांत आमकां सडीत आयकूंक मेळना वा वाचूंक मेळना पवित्र पुस्तकांत. पूण भुरगो जेजू देवळांत भायर पडल्या वेळार ती आवय आनी बापय जुजे आनी मोरी सोजून गेल्ल्या वेळार मोरयेन सवाल विचारलेल्या वेळार जेजून दिले जवाब, हांवें म्हज्या बापाच्या घरांत आसचें तुमी नेनांत गी. वा आनी एका कुशीन हांवें म्हज्या बापाक मानून बापाची कुशी करचें, बापाचें ताळो आयकचें, बापाचें उतार नियाल करचें हें तुमी नेनासल्यात गे. म्हणजे त्या भुरग्यापणांतूच आमकां समजता जेजू देवाक मेस्वाल्लो जावन देवाची कुशी ताच्या जिवितान कितें तें समजूंक देवाच्या कुशेक खालती मान घालूंक ताणें प्रयत्न केल्लें आमकां तें आयकूंक मेळटा. प्रत्येक जण ह्या गणिताच्या निमाण्या वाक्यान जुआंव सोवांजेल अध्याय 2 वाक्या 40 आनी 1 भुरगो जेजू देवळान भायर पडले हें गणित आमी नियाळ करता. आनी वाक्या 50 आनी 2 आमकां सांगता जेजू देवाक आनी मनशाक मानवाल्लो जावन जानवायन आनी प्रायन वाडलो. तर थंयसरी उल्लेख आसा जेजू ल्हानपणांतसो देवाक मानवाल्लो मनशांक मानवाल्लो वा मेस्वाल्लो जावन आपणाचें जिवीत ताणें बांदून हाडलें. आपणाचें मिसांव तशें आसलें, सगळ्यांक बरें करचें मिसांव आनी हें करता आसतना पयलो मान जेजून देवाक दिलें. देवाची कुशी ताच्या जिवितान कितें देवाच्या कुशेक खालती मान घालूंक ताणें प्रयत्न केलें आनी हर एका संगतीन ताका देवाची कुशी ती पयली जावन आसली. त्या लागून देवाची बरी खबर परगडतना देवाची कुशी करतना देवाचें उतार तो परगट करतना लुका सोवांजेर अध्याय 11 वाक्य 20 आनी 7 आमी आयकता. त्या जम्या मदली एक स्त्री जेजून उलयली ती उतरां आयकून ताणें शिकयली ती रीत वा ती पळोवन आनी कितल्या प्रभावीत तरान तें देवाची बरी खबर परगट करचें हें पळोवन त्या जम्या मदली स्त्री व्हडल्यान म्हणटा, तुका कुशींत वावयली आनी तुका पानो दिल्ली ती स्त्री कितली भागी. म्हणजे जेजू देवाच्या कुशे प्रमाणे देवाच्या मांडावळी प्रमाणे तो वाडो नासलो आनी देवाचें मिसांव इतल्या अपुरबायन करनासलो. आनी त्या देखून जेजू हर एक पटी म्हणटा बापाची कुशी करचेंत म्हजी भूक आनी तान. आनी त्या देखून हर एक घडी हर एक बरें काम करता आसतना वा बरें काम सुरवात करच्या पयलें सगळ्या पवित्र पुस्तकाचेर आमी पळयलें जाल्यार तो वरे विंगड सुवातेक वेता, मागण्यांत वेळ करचेता आनी बापा सांगता तो रावता. बापाची कुशी हर एका घडये कितें तें समजूंक ताणें प्रयत्न केल्लें तें आमी पळयता. त्या देखून देव ताचे थंय इतलो मेस्वाल्लो, देवाक तो मानवाल्लो आनी देवी ताचे थंय इतलो मेस्वाल्लो दुसरे फावटी जेजूच्या रुपांतरपणाचें तें गणीत आमी उडासा काडलें जाल्यार त्या ताबोर गुड्याचेर जेजू त्या तेगा शिसा मुखार रुपांतर जाल्ल्या वेळार परत इंत उतरां थंयसर आयकूंक मेळटात. वो मुसो पोत म्हज्या मोगासो तो म्हाका मानवाला आनी ही परत जेजूक फुडें सरोंक कुर्साक वेंग मारूंक आनी देवाची कुशी परत त्या कश्टांच्या वेळार समजोंक देवाक परत त्या कश्टांच्या वेळार मानवाल्लो मेस्वाल्लो जावन जियोंक एका लेखान ताका प्रेरण दितात, एका लेखान ताका फुडें वचोंक आदार दितात. आनी निमाणे त्या गेत्सेमने मोळ्यांत जेजू दिंबयेर सरपडलेल्या वेळार जेजून म्हणलीं उतरां तेंच, साध्य जाल्यार बापा म्हजे वयली ही काल्स निवार पूण म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी जावं. आनी अशी जेजू हर एका घडये मेटा म्हणल्या बरी ताचे जिवितांत बापाक कितें मेस्वाता, बापाची खुशी कितें तें समजता आनी बापाक मानवाल्लो जावन जियोंक तो प्रयत्न करता. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमकां हर एकल्याक पविस्नान मेळ्ळां. पविस्नानाच्या साक्रामेंता मारिफात देवाची भुरगीं आमी जाल्या. जेजू क्रिस्ताक आमी नेसलां आनी आमचें जिवीत आमचें न्ही, आमचें जिवीत देवाक तें आमी समर्पण केलां. देवाचें जिवीत आमी घेतलां आनी देवाच्या कुशे प्रमाणे आमी जियोंक देवाची कुशी आमच्या जिवितान कितें आनी त्या कुशे प्रमाणे जियोंक आमी खालती मान घाला. देवाक मानवाल्लीं जावं
आमी वाडोवंक आमी त्या दिसा आमी देवाक समर्पण आमचें केलां आनी त्या लागून हर एक साक्रमेंत आमी घेता आसतना आमी परत आनी परत हेंत समर्पण आमी देवाक केलां सगळ्या आमच्या जिवितांत देवाक मानवल्लो जावन देवाक मेसवल्लो जावन देवाची खुशी कितें देवाची मांडावळ कितें आमच्या जिवितांत आमी जारी करतले म्हणलें तें आमी देवाक आमी समर्पण केल्लें तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो आज हे देवाचें उतार आमी नियाळ करतना एक घडी बरो आमी आमकांत विचारूंक जाय हांव म्हज्या जिवितांत फाटल्या जिवितांत ह्या घडये पर्यंत देवाक मानवल्लो जावन देवाक मेसवल्लो जावन हांव जियेलां गे आज जेजूक आयकल्लो ताळो आज जेजू तावन म्हाका आनी तुमकां आयकूंक मेळटा गे आज जेजू म्हजें आनी तुजें नांव कान ओ म्हजो पोत ही म्हजी दो म्हाका मानवाल्या म्हाका मोगाची हें उतार आमकां आयकूंक मेळटा वा मेळात गे मोगाळ भवन आनी भयणीनो हांव आनी तूं देवाक मेसवाल्ली मानवाल्ली जावन जियेल्या गे ते लागून एक घडी भर आमचे दोळे आमी दांबिया एक घडी भर आमचे दोळे आमी दांबिया सोमयाच्या आजारपणान आमी आसा एक घडी भर आमच्या त्या ल्हानपणाक आमी फाटिया मोगाचें न्हू पवित्र स्नान घेतल्या त्या दिसाक जावंक आमकां कळीत ना आमी ल्हान बालशां आसल्या त्या आमच्या आवयच्या हातांत तिणें आमकां पवित्र स्नान घेवन देवाक समर्पण करूंक हाडुल्लो तो दीस ती घडी आज आमी उडासा काडली जाल्यार नियाळ करूंक आमी प्रयत्न केल्यार त्या घडयेंत हांव आमी देवाक समर्पण केल्ली व्यक्ती जावन आसा आमचें जिवीत आमचें न्ही आमचें जिवीत देवाचें जावन आसा त्या घडयेंत हांव आमचें जिवीत देव चलोवन व्हरन आसा पूण आमचे तर्फेन देवाक मानवल्लीं जावन आमी जियेलां गे आनी जेजू पवित्र पुस्तकांत आमकां स्पश्ट म्हणटा देवाक मानवचें देवाक मेसवचें म्हळ्यार देवाच्या उपादेशा प्रमाणे आमचें जिवीत रुपीत करचें आज आमी आमकांत विचारया देवाचे ते उपादेश आमच्या जिवितांत आमी स्विकार केल्या त्या देवाच्या उपादेशा प्रमाणे जियोंक आमी प्रयत्न केला आनी उपादेशा पैकी व्हरतो उपादेश सोमयान जेजून तो आमकां दिल्लो सगळें तुज्या मनान सगळें तुज्या आत्म्यान सगळें तुज्या सक्तेन आनी सगळें तुज्या आत्म्यान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर देवाक आमच्या जिवितांत पयलो जागो पयलो मान आमच्या जिवितांत दिला गे जावं संतोषाच्या घडये जावं दुखाच्या घडये जावं बरेपणाच्या घडये जावं कश्टांच्या घडये जावं जैताच्या घडये जावं सलवणेच्या घडये देवाक म्हज्या जिवितांत पयलो जागो दिला गे म्हज्या बरेपणा वेळार म्हज्या जिविताच्या कश्टा वेळार हर एक संगती ताच्या नांवान हांवें सुरवात केल्यात ताच्या नांवान हांवें प्रारंभ केला ताका दिवचो मान दिवन हांव ताका मानवल्लो मेसवल्लो जावन जियेलां गे उपादेशाचो दुसरो वांटो म्हणटा जसो तुजो करताय तुज्या पेल्या भावा भयणीचो पेल्याचो मोग कर म्हज्याय भावा भयणीक हांवें मानान गौरवान लेखलां गे आमकां आमी विचारया देव मनीस जालो मोगाचें न्हू आमी नाताला फेस्ताचें हें घडीत नियाळ केलें देव मनीस जाल्लो मनशा सांगाता जियोंक मनशापणान बरलो मनशापणान बरलो मात्र न्ही हर एकल्याक मनशाचो गौरव दिलो आनी मनशांक भाव आनी भयण म्हणून वळखूंक तो शकलो आमचो देव मनीस जावन आमच्या सांगाता जियेलो आज आमी मनशापण आमचें थंय आसा मनशापणान आनी एकल्याक भाव आनी भयण म्हणून आमी वळखता त्या भावा भयणीचो मोग आमी करता एक घडी भर आमकां आमी विचारया मोगाचें न्हू आमच्याय पवित्र स्नानाद्वारे देवाक मानवल्लो जावन जियोचें आपोवणें आमकां आसा आमच्या जिवितांत देवाक मानवल्लो जावन देवाक मेसवल्लो जावन हांव जियेलां वा जियोंक प्रयत्न केलां आज आमी आमकांत एक घडी भर विचारया आमच्या अंतस्करणाची झरती आमी करया मोगाचें न्हू तो ताळो जर तर आमकां आयकात जाल्यार जर तर सोमी आज म्हज्या आनी तुजे मुखार उबो रावन म्हणा जाल्यार ओ म्हजो पोत आज जर तर सोमी म्हाका आनी तुका वळखूंक शकलो जाल्यार ओ म्हजो पोत ओ म्हजो भाव ओ म्हजो ही म्हजी तूं वा म्हज्या मोगाचें वा म्हजें भयण जर तर जेजू आज आमकां वळखूंक शकलो जाल्यार आमी कितलीं बागी मोगाचें न्हू आमचें जिवीत कितलें वर्तें मोगाचें न्हू ते लागून सोमया कडेन एक घडी भर आमी करपा मागया
एक घडी आमी आमकांत त्या सुमयाच्या पवित्र हातान समर्पण करतना ताची कृपा आमी मागया मोगाचे न्हू. ह्या आमच्या पवित्राच्या आपोवण्या प्रमाणे देवाक मानवंसो मेसवंसो जावन जियोंक आमी कृपा मागया मोगाचे न्हू. एक घडी भर त्या सुमयान आमकां अभिशेक करच्या खातीर ताच्या सक्तेन कृपेन भरच्या खातीर एक घडी भर आमी मागया मोगाचे न्हू. सगळें आमचें जिवीत देवाक मेसवालें जाल्यार मानवालें जाल्यार आमी खरीच बागी मोगाचे न्हू. संवसार तात्कालीक सर्गीचें राज तो प्रतिबळ शाश्वीत मोगाचें न्हू. त्या जिविता खातीर आमी हांगासर जियोवचें. जर तर ताका मानवालो जाल्यार हांव आनी तूं आमी निजायकी बागी मोगाचें न्हू. त्या देखून त्या सुमया कडेन एक घडी भर आमी मौनपणी कृपा मागया. तर आमचेंत समर्पण त्या सुमयाक आमी परत करया. ताका मानवल्लो मेसवल्लो जावन जियोवच्या खातीर आमचें सर्वस्व तनु मनवा अर्पिसुवे देवा. आमचें तन मन धन आमचें सगळें सुमया तुका अर्पण करता, तुका समर्पण करता. सुमया तूं सर्वस्व म्हणल्यार आमी तें ओळखून घेवया मोगाचें न्हू. आमी देवाचें उतार आमच्या बोवातावन नियाळ केलें. आमची सकत न्ही ताची सकत. त्या देखून तूं सांपावलां सांगलें ताची कृपा म्हाका पुरो, ताची कृपा पुरो. जर तर ताची सकत आसा ताची कृपा आसा आमी खंयच्याय की बिये जाय म्हणना, खंयची भिरांत आमकां ना मोगाचें न्हू. आमी खरेंच देवाक मोगाचें देवाक मानवलें जावन जियोंक शकता. ताची कृपा आसा जाल्यार तर आमचें समर्पण करया. तनु मनवा अर्पिपुवे देवा म्हणून त्या देवाक आमचें सगळें सर्वस्व समर्पण कर हें गीत आमी गावया. तनु मनवा अर्पिसुवे देवा, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ. ತನು ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಧನ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ. ಎಲ್ಲ ದಾನ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ. ತನುಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ. आमचें म्हणलें कांय ना. आमचें आसा सगळें आमचें जिवीत धरलें हर एक सोमयाचें ते सोमयाक आमी समर्पण करया. ताची सकत मजत आमी मागया मोगाचें न्हू. ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೀವರೂಪ ಕೊಟ್ಟೆ, ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿಯನಿಟ್ಟೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ದೇವಾ, ಬಂಧು ಬಳಗವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ದೇವಾ. ನನ್ನಗಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲೇನು ಇಲ್ಲ, ಸರ್ವವು ನೀ ಕೊಟ್ಟ ದಾನ. ನನ್ನಗಾಗಿ ನನ್ನದೇನು ಇಲ್ಲ, ಸರ್ವವು ನೀ ಕೊಟ್ಟ ದಾನ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಸಾಕು ಅರಸು ಯೇಸು ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಸಾಕು ಯೇಸು ದೇವಾ. ತನುಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ. ತನುಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ.
मोगाचेनो या संसाराक येताना आमी कांयच नेवना हो संसार सोडून आमी फाटी वेताना कांयच व्हरना आसना आमचे दिसपते सेवचे खान जेवण पिवचे ते उदक एक सोमियान आमकां दिल्लें आमचे दुखा बुसचे थाने ताजी सकत ताजी कृपा आमचे थंय आसा जाल्यार आमच्या जिवितान कांयच उणें ना मोगाच्या बाबा आनी भयणी आमच्या जिवितान कांयच उणें ना त्या लागून सांबावलान म्हणलें तुजी कृपा पुरो तुजी सकत म्हाका पुरो मोगाचेनो आमची भोगना तीच मोगाचेनो तुजी सकत तुजी कृपा पुरो सोमिया तू आसाय जाल्यार आमच्या जिवितान कांयच उणें ना सोमिया तुका मानवून जियो कृपा दी सोमिया म्हणून त्या सोमियाची सकत आमी मागया मोगाचेनो ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ನೀರು ನಿನ್ನ ದಯೆಯೇ ದೇವಾ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ ಕರುಣೆಯೇ ದೇವಾ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಹೊಸತು ದೇವಾ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ನೀನೇ ದೇವಾ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ನನ್ನ ದುಃಖ ಭಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸು ನನ್ನೇಸು ದೇವಾ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ನನ್ನ ದುಃಖ ಭಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸು ನನ್ನೇಸು ದೇವಾ ಮುಕ್ತಿ ನೀನು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ ಮುಕ್ತಿ ನೀನು ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ ಅನುಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ ಅನುಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ सुबीत उतरांनी गायलेलें गीत आमी आयकलें नियाळ केलें गायलें आमचें जिवीत आमचें न्ही आमचें जिवीत देवाचें सकड बायल भुरगीं धरिल्लें आमी सेवचें खाण जेवण सवें हर एक जिविताची हर एक घडी म्हजे लागीं आसा कितें म्हजें म्हणलें कितें आसा सगळें देवाचें देवान ताच्या उदारपणान आमकां दिल्लें हें सगळें दिलां आमच्या बऱ्याक आमच्या बऱ्या जिविता खातीर प्रत्येक जावन ताची खुशी करून ताका मानवल्लो जावन जियोवचे खातीर ताका मेसवल्लो जावन जियोवचे खातीर 10 जाणांक मेसवल्लो जावन जियोवचे खातीर ताणें आमकां दिल्लें तें ताच्या उदारपणाचें देणें एक घडी वताक आमी अर्गां दिवया एक घडी वताक आमी अर्गां दिवया आमचें जिवीत कितलें सोबीत आमचें जिवीत कितलें मोलादीक कांय खंत भिरांत आमकां ना सोमी आसा आमच्या बगलेक आमचें जिवीत सोलोन व्हरच्या ताची सकत ताची कृपा आमचे संगी आसा एक घडी भोवताक आमी थँक्यू म्हणया एक घडी भोवताक आमी अर्गां दिवया तसो उपकार आमी आठोवया आमकांत ताच्या हातांत पवित्र हातांनी समर्पण करया Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगा भवन आनी भयणीनो पवित्र स्नान घेतलो जेसू आमी आयकलें बरें करीत मुखार गेलो त्या लागून जेजूच्या जिवितांत पवित्र स्नानाचें घडीत ताका एक प्रेरण बापाचें मिसांव कितें समजोवंक आनी बापाचें मिसांव कितें तें जारी करूंक आनी बापाचें मिसांव कितें तें आदिमागास ताका उगडापें जाल्लें
इजाया प्रवाद्यान पयलींच प्रवाद करून सांगिल्लें आनी प्रत्येक जावन जेसू सिनोगोगांत थंयसर उबो रावल्ल्या वेळार लुका सुवांजल अध्याय 4 वाक्या 18 आमी वाचता 18 तावन आपणाचें मिसांव कितें देवाचो प्रेरकात्मो म्हजेर आसा दुर्बळ्यांक बरी काबार परगट करूं दनसतेल्यांक सवकासाय दिवं कुरड्यांक दिश्ट दिवं केप्यांक आयकशें करूं मोन्यांक उलयशें करूं थोंड्यांक सलाशें करूं आनी सर्वेस्पराच्या दयामायाचें वरास प्रसर करूं म्हूण म्हाका अभिशेक केला हें ताचें मिसांव बरें करचें मिसांव आनी पवित्र स्नान घेतिल्लो जेसू हर एकल्याकी बरें करीत गेलो आपणाचें जिवीत हेरां खातीर जरयत फुडें गेलो हर एकल्याकी जायती अडखळी ताका आसल्ल्यो ताचे विशयांत आपप्रचार जालें नाका जाल्लें ताका आयकूंक मेळ्ळें पूण तो कांगाल जावना देरेस्पो जावना परिस्थिती कश्टांची आसली ताच्या मुखारी तवळची परिस्थिती जावं पुरो भौगोलीक परिस्थिती मानसीक परिस्थिती ताची आनी सामाजीक परिस्थिती हें सगळें कश्टांचें तवळचें आतांचे बरी न्ही पूण ह्या सकड अडखळी मदीं सुमी बरें करीत मुखार गेलो आनी हर एकल्याकी ताणें बरें केलें आनी आपणाचें मिसांव कितें बापान ताका दिल्लें तें ताणें जारी केलें आनी जारी करीत मुखार गेलो आनी निमाणें जेजून तो म्हणली ती उतरां आमी आज उडासाक हाडलें जाल्यार प्रत्येक जावन जेजूच्या जिविताचेर आमी नदर घाल्या ताणें म्हणलें जशें हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा ताणें सगळ्यांचो मोग केलो आनी मोगाचो रूपकार जावन बरें करीत गेलो आनी त्या देखून म्हणालो जसो हांवें तुमचो मोग केला तुमी एकामेकाचो मोग करा म्हळ्यार एकामेकाक बरें करा बरें करीत मुखार वसा तें आमकांय ताणें आपोवनें दिलें निमाण्या ब्रेस्तारा सिसांचे पांय धुले तांच्या पांयांक पडलो मिस्त्री आनी सोमी आनी म्हणालो हांवें तुमच्या मिस्त्रीन आनी सोमियान कितें केलें तुमकां समजलें तुमी तेंत करा एकामेकाचे पांय धुया एकामेकाक बरें करा आनी निमाणें माथेव वाचोवांजेल अध्याय 25 आमी थंयसर वाचता निमाणी जरती आमची निमाणी जरती सर्गाक वेवच्या पयलें हो संवसार सांडून आमी वेताना कशी जातली गे म्हणलें सोमियान थंयसर आमकां स्पश्ट केलां सोमी म्हणटा येया म्हज्या बापाचो आशिर्वाद जोडलेल्यान हांव भुकेलो तुमी म्हाका खावंक दिलें हांव ताणेलो तुमी म्हाका पियोंक दिलें हांव उक्तो आसलो तुमी म्हाका पांगरूंक दिलें न्हेसोवंक दिलें हांव बंदेंत आसलो तुमी म्हजी भेट केली हांव कैदी आसलो म्हाका तुमी पळोवंक आयल्या जायत्यो संगती आनी हाचेर वंदोन आमी कितें बरें केलां हेरांच्या गरजांक आमी कशें पावल्या हेरांची दुखां आमी कशें पुसल्यांत ताचेर वंदोन आमची जरती जातली म्हणलें सोमियान स्पश्ट केलां मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमकांय पवित्र स्नान मेळ्ळां पवित्र स्नानाच्या साक्रामेंता दिसा सोमियाचें तें तिदोडें मिसांव आमकांय हर एकल्याकी लाभलां प्रवादपणाचें याजकपणाचें रायपणाचें मिसांव त्या सोमियाच्या मिसांवांत आमी भागीदार जावल्या प्रवादी जावन देवाचें उतार आयकोवचें देवाचें उतार नियाळ करचें देवाचें उतार परगट करचें आमचें मिसांव तर एक राय जावन सेवा करचें हेरांक बरें करचें हेरांच्या गरजां पावोवचें आमचें मिसांव जाल्यार एक याजक जावन जिविताचें साक्रीबीस बलिदान भेटोवचें जेजून आपणाच्या जिवितांत बलिदान कुर्साचेर भेटयलें पूण तेंय मात्र न्ही सगळें ताचे जिवितांत जिविताचें बलिदान भेटयलें म्हणजे ताचें जिवीत हेरां खातीर बरें करन तें जरयल्लें आज आमकांय तेंत मिसांव देवाचें उतार आयकूंक देवाचें उतार नियाळ करूं देवाचें उतार तें परगट करचें आमचें जिवितां मारिपात आमचें जिणें मारिपात सेवा एकामेकाच्या गरजां पावोवन सोमियेन केल्लें बरें काम करचें आनी आमचें जिवीत आमचे खातीर न्ही हेरां खातीर जोरोवचें त्या देखून ती एक सांगणी उडासा काडली जाल्यार परत आपणा खातीर जियोवचें जिवीत तें जिवीत न्ही हेरां खातीर जियोवचें जिवीत तें सार्थक आमचें जिवीत हेरां खातीर आमी जियोवंक आसा मदर तेरेसाच्या जिविताचेर आमी नदर घाली जाल्यार आपणाचें जिवीत हेरां खातीर जरयल्ली एक मान सांतीन आमच्या काळाची आमच्या मुखार आसा सगळें तिचें जिवीत हेरां खातीर जरयल्लें हेरां खातीर तिणें खाली केलें आनी आपणाच्या जिविताचें बलिदान तिणें समाजे खातीर तिणें भेटयल्लें मोगाळ भवनो आनी भयणीनो हातूंत जावन आमकांय सुडका ना सोमियाचें मिसांव आमचें मिसांव बरें करचें आमचें काम आनी क्रिस्तांवपण म्हळ्यार सेवा एका गोशी क्रिस्तांवपण देवाचो मोग जाल्यार आनी एका गोशी पेल्याचो मोग
ते पेल्याचो मोग सेवा हेरांचे जिवीत नंदन करचे आमचे मिसांव केवळ पैसे वस्तू मात न्ही बगर आमची मोगाची उतरां बुजोवणेची उतरां धैर्य दिवची उतरां हेरांक सांगात दिवचे आमचे जिवीत तें हेरांची सेवा करचें म्हळ्यार हेरांक बरें करचें म्हळ्यार तांच्या कश्टा दुखांत तांच्या बगलेक रावचें हें बरें करचें हें आमचें मिसांव. तर मोगान भवन आनी भयणीनो एक घडीभर परत आमच्या दोळ्यांनी दांपिया. सोमियान ताच्या बरें कर्ण मुखार वेच्या त्या मिसावाक आमकांय अभिशेक केला. आमी फाटल्या जिवितान बरें केलां हांव कोणी करुना ना म्हूण न्ही आमचें जिवीत हेरां खातीर आमी जरयलां. प्रत्येक जण आमच्या कुटुंबांत आमी पळयल्यार एक दादलो स्त्रिये खातीर भुरग्या बाळां खातीर सगळें जिवीत जरयता. एक स्त्री सकाळी उज वाडल्या त्या घडये येता राती न्हिदोंक वेता पर्यंत तिचें सगळें जिवीत पती खातीर भुरग्या बाळा खातीर कुटुंबा खातीर जरयता आनी जरयता. आनी आमी भुरगीं कुटुंबा खातीर आमी जियेता आमचें जिवीत हेरां खातीर आमी जियोवन आसा. पूण तितल्याक मात्र सीमीत न्ही हेरांच्या कोण कश्टांत आसा त्या देखून सोमियान आमकां उगडापें गेल्लें तुजो पेलो कोण म्हूण विचारल्या वेळार कोणाक म्हजी गरज आसा तो म्हजो पेलो कोणाक म्हजी गरज आसा कोणाच्या कश्टा दुखान हांवें पावोवंक आसा तो म्हजो पेलो. त्या देखून हांवें म्हज्या घरा भायर म्हज्या त्या बाउंड्रे भायर हांवें वचोंक आसा हेरांची दुखां पुसूंक आसात हेरांच्या कश्टांक हांव पावोवंक आसा हेरांक हेरां खातीर हांवें मागोवंक आसा हेरांक बरें करूंक आसा ही आमचें मिसांव मोगाचें न्हू. जेजूनी त्या सामार्याच्या स्त्रिये लागीं वचा जाय म्हूण नातरलें म्हजें तें काम न्ही म्हूण आनी एका वाटेन वशीत आसलें. पूण तो जर तर थंय गेलो तिका ताणें आपडलें आत्मीक तरान आनी जिविताचें उदाक दिलें जाल्यार ताची बाउंड्री उतरून तो भायर गेल्लो. आपणाचो आत्मो त्या स्त्रियेच्या आत्म्या खातीर थान येयल्लो आनी त्या खातीर सुमी गेल्लो बरें करूंक. आनी सुमयान तिका मात्र न्ही तिच्या मारिपात कितल्या जाणांची काळजां मनां जिखलें बरें केलें सुमयान. जावं बरो एकलेक सुमयान आपडलें बरें केलें पूण तिच्या मारिपात ती बरी खबर कितल्या जाणां पावली. आज आमी क्रिस्तांवां सेवा करतना सेवा दितना आमचें नांव गाजता. जावं बरो आयच्या प्रस्तुत समाजांत आमच्या क्रिस्तांवपणाचेर क्रिस्तांव धर्माचेर थोड्या मसोर कित्याक आमचें मारिपात जायतें बरें जालां बरें करीत आमी क्रिस्तांवां मुखार गेल्या सेवा आमी मस्त केल्या आमच्या संस्थे मारिपात आमच्या जिविता मारिपात क्रिस्तांवपणा मारिपात ह्या समाजांत ह्या देशांत जायती प्रगती जाल्या क्रिस्तांव धर्मा मारिपात हें सत हें कोणीय दांपोवंक जायना. पूण आनीकी कितल्योय अडकळी आसूंक बरो कितलीय परिस्थिती कश्टांची जावंक बरो पूण आमचें काम बरें करचें आमचें काम बरें करचें हेरांच्या कश्टांक पावचें हेरांच्या गरजांक पावचें हें आमचें मिसांव आमचें हर एकल्याचें मिसांव हें आमी करूंकूच आसा करनंत आमी मुखार वचोंक आसा. तवळ मात्र आमचें जिवीत तें सार्थक आनी तवळ मात्र जेजू क्रिस्ताक पवित्र स्नान घेवन आमी ताका समर्पण केल्लें साक्ष जाता म्हूण सांगलें जिवीत हें सार्थक मोगाचें न्हू. कितलीय कश्ट आसूंक बरो परिस्थिती कितली उलटा आसूंक बरो आमकां पूण आमचें मिसांव तें बरें करचें आनी आमी बरें करूंक आसा. हेर अन्याय करता म्हूण आमी अन्याय करचें न्ही आमी बरें करचें मागचें. तर सोमया कडेन ही कृपा आमी मागया मोगाचें न्हू. प्रत्येक जावन आमी क्रिस्तांवांनी सोमयाचें पवित्र स्नाना मारिपात सोमयाची भुरगीं जाल्ल्या सोमयाच्या मिस्ती कुडीचे सांदी जाल्ल्या हर एका क्रिस्तांवान बरें करूंक कश्टा दुख दोनी मदें बरें करूंक बरें करचें आमचे हातेर हें सत वळखून जिविता मारिपात बरें कर क्रिस्ताक परगट करूंक क्रिस्ताक साक्ष दिवंक आनी देव मनीस जाल्लो सो सोडवनदार एक दिसा सगळ्या संवसारान ह्या सोमयाक मनशा कुळाचो सोडवनदार म्हूण वळखता पर्यंत आमी धांवोंक आसा. त्या घडये पर्यंत आमी फुडें वचोंक आसा त्या घडये पर्यंत आमी बरें करूंक आसा. हें जावचे खातीर सोमयाची मजत आमी करपा मागया. प्रत्येक जावन हर एका क्रिस्तांवांची काळजां मनां उगडच्या खातीर मोगाचें न्हू. पवित्र स्नानाचें मिसांव हर एकल्यांनी समजोवच्या खातीर आनी पवित्र स्नानाच्या साक्रामेंटा मारिपात मेळिल्लें तें मिसांव जारी करून क्रिस्ताक साक्ष जावच्या खातीर आमी करपा मागया मोगाचें न्हू. परत सोमयान हर एका क्रिस्तांवाक त्या लावच्या खातीर अभिशेक करच्या खातीर ह्या घडये आमी विशेश तरान मागया मोगाचें न्हू. ह्या घडये विशेश तरान आमी मागया मोगाचें न्हू.
तर आमी सोम्या सारकें बरें करूं आनी क्रिस्तांवांनी ह्या प्रस्तुत कश्टांच्या परिस्थिती वेळार क्रिस्ताक साक्ष जावन जिवच्या कृपा मागून एक गीत आमी गावया. ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ನೀನು ಜೀವ ಕೊಡುವ ನೀರಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವೆಯಾ? ಬಾ ನೀ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ, ಬಾ ನೀ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ. ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ನೀನು ಜೀವ ಕೊಡುವ ನೀರಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವೆಯಾ? ಬಾ ನೀ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ, ಬಾ ನೀ ಬಾ ಯೇಸು बळीगे. मोगाच्या भावा आणि बहिणी, जिवी दिवची जर या पवित्र साक्रामेंतान आसा, जिविताची जर या साक्रामेंतान आसा, या जेजूतय आमी येवया मोगाचे न्हू. आमची तान आनी आत्मीक भूक तापोवची जर हांगासर आसा, या जरीतय आमी येया. आमकां अभिषेक कर म्हण या जेजूतय या जरीतय आमी मागया मोगाचे न्हू, आमी मागया मोगाचे न्हू. ಸುಖವ ಹುಡುಕಿ ಅಲದೆ ದಾಹ ತೀರಿದೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮೋಹದಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿತೆ. ಸುಖವ ಹುಡುಕಿ ಅಲದೆ ದಾಹ ತೀರಿದೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮೋಹದಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿತೆ. ದಾಹ ತೀರುವಂತೆ ಜೀವ ಜಲವನು ನೀಡಲೆಂದು ಯೇಸು ಕಾಯುತ್ತಿರುವರು. ಬಾ ನೀ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ, ಬಾ ನೀ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ. ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ನೀನು ಜೀವ ಕೊಡುವ ನೀರಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವೆಯಾ? ಬಾ ನೀ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ, ಬಾ ನೀ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ. भवानी बहिणी, या पवित्र साक्रामेंतान वालता तो मोग ते सोम्याची सगत कृपा आमच्या हर एकल्याच्या जिविता वालता. हे खंय मेळना मोगाचे न्हू. या जेजूतय मात्र आसा, जेजूतय मात्र ही सगत कृपा आसा. या सत्यतेय या कृपेतय येया मोगाचे न्हू. आमचे आत्मीक धान आनी भगवंची ही सगत सोम्यातय आसा. या सोम्याच्या सत्यतेय आमी या मोगाचे न्हू. ವೈದ್ಯರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈಯ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಸತತ ಬೆನ್ನ ಹತ್ತಿತೆ. ವೈದ್ಯರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈಯ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಸತತ ಬೆನ್ನ ಹತ್ತಿತೆ. ಸೌಖ್ಯ ಶಾಂತಿ ನೀಡಲೆಂದು ಯೇಸು ದೇವರು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕರವ ಚಾಚಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವರು. ಬಾ ನೀ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ, ಬಾ ನೀ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ. ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ನೀನು ಜೀವ ಕೊಡುವ ನೀರಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವೆಯಾ? ಬಾ ನೀ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ, ಬಾ ನೀ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ, ಬಾ ನೀ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगान भवन आणि बहिणीनो, पवित्र स्नानाच्या साक्रामेंता दिसा आमी ल्हान भुरगीं आसतल्या आनी त्या आवय बापायनी आल्तारी मुखार कान घेवन उबे रावल्लीं आनी त्या आवय बापायच्या बगलेक आमची पोदोन आनी मोदोन रावल्लीं. आनी त्या दिसा त्या आवय बापायनी पोदोन मोदोनीन इगर्जेच्या दारवट्या लागीं
भुरग्याक याजाक भितर घेत आसतना पयलें आवय बापायक ह्या भुरग्याच्या बावार्थी वाडावळीची जबाबदारी तूं कान घेताय गे वा तुमी कान घेताय गे आव बापाय. आनी तांणी सांगलें वय आमी कान घेता. आनी ताच्या उपरांत त्या याजकान पोदोर्न आनी मोदोर्नीक उल्लेखन म्हणले उतरां ह्या आवय बापायक ह्या भुरग्याच्या बावार्थी वाडावळींत तुमी सांगात दितात, पाठिंबो दितात. आनी तांणी म्हणलें वय आमी दिता. ती व्हरती जबाबदारीक त्या दिसा तांणी सही घाल्लें आनी ती जबाबदारी कान घेवंक आमी तयार आसा म्हूण तांणी म्हणुल्लें. आनी आज ती जबाबदारी तांणी कितलें पाळल्या वा पाळतावंगी. आज आयच्या प्रस्तुत समाजाचेर आमी नदर घाली जाल्यार पवित्र स्नानाच्या साक्रामेंता दिसा बायलो आडंबर म्हणजे पवित्र स्नान कान गेल्या उपरांत पाळण्यांत दवरची रीत आमी म्हणटा ती आज इतली ग्रँड वा इतली जबरदस्तेन जाता, जायतो प्रदर्शन थंयसर जाता. पूण इगर्जे भितर दिल्ली ती जबाबदारी सोमयाक केल्ली ती बसोवणी कितली पाळता. आवय बापायक प्रत्येक जावन पवित्र सभा स्पश्ट करता कितें म्हणटा, यू आर द फर्स्ट फेथ फॉर्मेटर्स ऑफ युअर चिल्ड्रन. तुमी तुमच्या भुरग्यांची पयली बावार्थी शिक्षकां आवय आनी बापय. तुमी तुमच्या भुरग्यांची पयली बावार्थी शिक्षकां. आज आवय बापायनी ही सोमया मुखार केल्ली ती बसोवणी त्या भुरग्याच्या बावार्थी वाडावळीची जबाबदारी पाळना सारकी. मुर्यमायच्या जिविताचेर आमी नदर घाली जाल्यार त्या देवळांत जेजू भुरगो भायर पडल्या वेळार मुरी वचून धैर्यान म्हणटा, पुता तुवें कित्याक अशें केलें, पुता तुवें कित्याक अशें केलें. तुजो हांव आनी तुजो बाप कितल्या खंती दुखीन आमी सोदून आसल्या. तिची जबाबदारी तिणें पाळली. पुता थंय आपणाची जबाबदारी आसा, न्ही केवळ बावार्थी जबाबदारी लौकीक जबाबदारी पुता थंय आसा तें आवयन दाखयलें. आज आमची आवय बापाय कितली जबाबदारी तो आमची मालगडे आवय बापाय आमी नदर घाली जाल्यार वा फाटल्या वर्सांनी आवय बापायनी ती जबाबदारी पाळल्या पाळनायल्या. आतांय पाळटात पाळना म्हणना, पूण आयची आमची तरणी जोडी कितली सिरियस आसात वा कितली ही बसोवणी करतना कितली जबाबदारेन आमी आसाव म्हणलें तें जाणा आसात गी म्हणलें आयचें एक सवाल जावन आसा. तें करून मोगा भावन आनी भयणीनो, आज आमी प्रत्येक जावन जेजूच्या पवित्र स्नानाचे ही परब आचरण करच्या ह्या वर्त्या दिसा प्रत्येक जावन आमी आवय बापायंक पोदोर मोदोरनीक त्या जेजूच्या पांयांत आमी समर्पण करता. हर एक आवय बापाय प्रत्येक जावन तरण्या त्या आवय बापायंक त्या पोदोन मोदोनी त्या भुरग्यांची ल्हान भुरग्यांची जबाबदारी घेतिल्ल्या त्या पोदोन मोदोनीक विशेश तरान सोमयाच्या पांयांत आमी समर्पण करता. खाली पोदोन आनी मोदोन म्हळ्यार एक खाली देखीक नांवाक मात एका उजव्याक आनी दाव्याक रावचें न्ही, ही एक व्हरती जबाबदारी. हांवें आयकलें गोवा दिएसीसीन आवय बापायक मात्र न्ही, गोवा गेल्यार त्या दिएसीसीन एका पोदोर्न आनी मोदोर्न जायचे जाल्यार तांणी एक फॉर्माक दस्तखत घालूंक आसा. आनी तितलें मात्र न्ही, त्या ह्या जाका लागीं 2 दिसांची तरबेतीक तांणी वचोंक आसा. आनी तो वळ एका पोदोर्न मोदोर्नीची जबाबदारी कितें मुखल्या दिसांनी ह्या भुरग्याच्या जिवितांत थंय ताका समजयतात आनी ती जबाबदारी घेवंक तयार आसा जाल्यार मात्र तो ह्या जाग म्हणटा की दस्तखत घाला आनी मुखार वचा, ना जाल्यार नाका, तुमी रावचें नाका. तेन्ना म्हाका कोणी एक सांगतलें कोडयालचें एक जोडें पोदोन मोदोन रावोंक गोवा ती आसली. थंय गेल्ल्या वेळार त्या ह्या जागांनी विचारलें तुमी आसचें थंय आनी भुरगीं आसचें हांगा, तुमी आज हांगासर आयल्यात ह्या भुरग्याक मुखल्या दिसांनी तुमी जबाबदारी घेतात म्हणली, तुमकां समजोनी आसा गे, तुमी हांगा तवळ तवळ येतात ह्या भुरग्याक सांगात रावतात म्हणलें तें धैर्य तुमकां आसा गे. आनी तवळ ती म्हणाली म्हाका तांणी नाका आमी रावना म्हणलें गे, दुसऱ्यांक कोणाक जबाबदारी दिया कित्याक आमकां हें कळीत नातलें म्हणलें गे. मोगाचें न्हू, ती एक व्हरती जबाबदारी पोदोन मोदोनीची आवय बापायची एक व्हरती जबाबदारी त्या भुरग्याच्या वाडावळीन प्रत्येक जण बावार्थी वाडावळीन. आज कितलीं जाणां हें जाणां आसात. आज थोडे फावटी नांवां तेगीत एकलो परगांवांत आसता, दस्तखत घालता, दान दिता, आमी नांवां तेगीत रावता, मागीर पडोवंक वचचो ना. आमकां कितेंय त्या भुरगें बरें जाता वायट जाता आमकां कितेंय पडोवन वचचो ना. आमी आमच्या इतल्या तें भुरगें ताचे इतल्या आमी कितलें त्या भुरग्याक मार्गदर्शन दिता, ही एक व्हरती जबाबदारी. तेका मोगाचें न्हू, ह्या घडये आमी सगळ्यांक दिबी घालया.
आज आमी विशेष तरान या आवय बापायंक पोदोर मोदनिका सोमयाच्या अभिषेकपणा खातीर आमी समर्पण करचें ही एक व्हडली जबाबदारी तांणी समजोवच्या खातीर तांच्या मदीं उजवाड मेळच्या खातीर आनी प्रत्येक जण मुखल्या दिसांनी कोण वो पोदोर मोदनीचो उद्दो जबाबदारी घेवंक आशेता तांणी प्रत्येक जण समजोवच्या खातीर आनी त्या समजोवणेन ही जबाबदारी स्विकार करून त्या भुरग्याच्या उजव्याक दाव्याक रावून मुखल्या वर्सांनी हे भावार्थी वाडावळीन प्रत्येक जावन सांगत दिवचें हे मिसांव तांणी जारी करूंक सोमयाची कृपा तांकां मेळच्या खातीर आमी मागया तशेंच मोगाचें आमकां सोमयाच्या पांयदाळ आमी समर्पण करया आमी घरांत आसां वा आनी खंयसर आसां युट्यूबा मुखांत वा डिवायन वा टी व्ही मुखांत्र आज आमी आराधनान बगिदार जावन आसतना आज आमचें परत समर्पण सोमयाक आमी करया मोगाचें त्या पवित्राच्या दिसा आमी ल्हान भुरगीं आसल्या कळीत नातलें पूण त्या पयल्या कुंभारा वेळार क्रिस्मसाच्या साक्रामेंता वेळार आमचें समर्पण आमी केलां समजून इल्लीशी आमकां आसली पूण आज परत सोमयाच्या पांयदाळ आमकां आमी समर्पण करया मोगाचें त्यो पवित्राच्यो बसोवन कितें आमी केल्ल्यो परत आमी उडास काडया ही व्हडली जबाबदारी आमी घेतली आमी पाळल्या जाल्यार सोमयाक आमी अर्घ दिवया सोमयाचो उपकार आमी आठोवया आज सोमयाची परत मजत आमी करपा आमी मागया आनी आज आमी प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या तरण्या आवय बापाय खातीर त्या तरण्या जोड्यां खातीर आमी प्रत्येक जावन आमी मागया आधुनीक संवसाराचे ती आधुनीक संवसारांत जी येताना तांची जबाबदारी विशेष ताना ह्या भुरग्याक रुपीत करूंक आसा एका भुरग्याक बरो फुडार दिवंक आसा एका भुरग्याक बरें जिवीत दिवंक आसा ही तांची जबाबदारी आवय बापायची आनी तांकां सांगत दिवंक पोदोन आनी मोदोन ही जबाबदारी तांणी विशेष तरान पाळच्या खातीर पवित्र आत्म्यान तांकां अभिषेक करच्या खातीर ह्या घडये आमी समर्पण करया मोगाचें प्रत्येक जण आमी कोणाचें पिलियाद जोडलां कोणाची पोदोन मोदोन जावन ती जबाबदारी आमी घेतल्या जाल्यार त्या भुरग्यांची आमी उडासा काडया त्या भुरग्यांचो मोतीक आमी उडासा काडया त्या भुरग्याक सोमयाच्या पांयदाळा ह्या घडये आमी समर्पण करून विशेष तरान त्या भुरग्यां खातीर मागया जावं बरो त्या पवित्राच्या दिसा आमी बगलेक रावल्ल्या ताच्या बरोबर आमकां विसर पडला त्या भुरग्यांचो आज विशेष तरान आमची जबाबदारी थोड्या मापान आमी पाळच्या खातीर त्या भुरग्यांचो उडास काडया त्या भुरग्यांक सोमयाच्या पांयदाळा ह्या घडये आमी हाडया सोमयाच्या पांयदाळा आमी समर्पण करया सोमयान तांकां विशेष तरान अभिषेक करच्या खातीर ह्या घडये आमी त्या भुरग्यां खातीर आमी मागया मोगाचें कोणे आमचे लागीं मागोवंक सांगला कोणाक आमी मागता म्हणून बसयलां त्या तांचे खातीर ह्या घडये आमी सोमयान तांकां विशेष तरान अभिषेक करच्या खातीर आमी मागया प्रत्येक जाण आमच्या शालोम पंगडा कडेन सभा जाणां आमचे आराधनान बगिदार जावचे आयकोवचे सभा जाणां मागोवंक सांगता मागोवंक विचारतात आमचे लागीं वैयक्तीक तरांनी सांगलां जावं बरो तांकां सगळ्यांक सोमयाच्या पांयदाळ आमी हाडया सोमयाची कृपा मजत आमी मागया सबार काजारी जोड्यांनी म्हजे कडेन तांच्या खातीर तांच्या जिविता खातीर मागोवंक सांगलां तांचोय आमी उडास काडया परगांवांत आसल्या कामाची भद्रतेन आसल्या बेबिरांतेन जिवीत जियोवच्या तांचे खातीर मागोवंक सांगलां प्रत्येक जण युकेंत वस्ती करनाचे आमचे कुटुंबां तांची परिस्थिती मस्त या कोरोना पिडेक वळख जावन मस्त बिगडल्या लॉकडावन आनी कश्टांच्या परिस्थितींत ती आसात त्या तांच्या खातीर त्या गांवांत वस्ती करच्या आमच्या भावंडां खातीर आमी मागया विविध जाग्यांनी वस्ती करनासच्या आमच्या भावंडां खातीर प्रत्येक जावन कोरोना पिडा ही दुसऱ्यापणाक विस्तरून आसा आनी एक रुपांतर जावन विस्तरण आसा म्हणटात ह्या पिडेक तावन सुटका लाभचे खातीर सोमयाची सकत सोमयाची कृपा पुरो आमकां सोमयाची सकत ह्या नव्या वर्सा आमची पातयेनी आमचो भावार्थ आमच्या भावान सांगल्या प्रमाणे सोमयाची सकत आसल्या पुरो त्या देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी आमकां सोमयाच्या पांयदाळ आमी समर्पण करया सोमयाची सकत आमी मागया सोमयाची कृपा आमी मागया विशेष तरान अभिषेकाच्या खातीर मागया आमचे पवित्राच्या आंगोवन आमी जियोवच्या खातीर पवित्राची बसोवणी आमी जियोवच्या खातीर आमी बरीं क्रिस्तांवां जावन ह्या समाजेंत एक उजवाड जावन जियोवच्या खातीर आमी मागया मोगाचें आनी प्रत्येक जावन आमी शालोम पंगडाचे आज अरियेक आवय बापाय खातीर तरण्या सोड्यां खातीर पोदोन मोदोनी खातीर आमी विशेष तरान मागया आनी ह्या दिसांनी जल्मल्ल्या ल्हान भुरग्यां खातीर पवित्रानाक तांकां सोमयाक समर्पण केलां तीं भुरगीं सदांच वाडटाना देवाक मानवालें जावन बरें करून मुखार वचोंक एक बरें सोबीत क्रिस्ती जिवीत जियोवच्या खातीर सोमयान तांकां अभिषेकाच्या खातीर ह्या घडये आमी मागया मोगाचें आमचे दोनी हात साध्य आसा जाल्यार पवित्र साक्रामेंतांत आमी उबान धरया त्या मारिफात थोडो त्याग साक्रिफीस करून ह्या घडये थोडे कश्ट करून सोमयाची सकत ह्या कुटुंबांतय वालच्या खातीर ह्या भुरग्यांतय वालच्या खातीर प्रत्येक जण ह्या पोदोन मोदोन आवय बापायच्या जिवितान वालच्या खातीर आमी मागया पवित्र आत्म्याक आमी उलो करया पवित्र आत्म्याची सकत आमी मागया पवित्र आत्म्यान अभिषेक करच्या खातीर ह्या घडये आमी मागया मोगाचें पावना परे
out your spirit, Lord. Pour out your spirit, Lord. For each and every young couple, especially for fathers and mothers. Bless them, Jesus. Bless them. Anoint them, Jesus. Anoint them, Jesus. Anoint them, Jesus. We surrender all these young couples, the fathers and mothers. Bless them, Lord. Bless them, Lord. Bless them, aware of their responsibility, Lord. Bless them, Lord. अभिषेक भुरगीं तुझे देणे सोम्या भुरगे तुझ्या खुशीच्या फळ सोम्या या बापाने समजून या भुरग्याच्या वाढावळीक या मधोमध संघात या भुरग्याक जीवित रूपीत करून अभिषेक सोम्या तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन अभिषेक सोम्या अभिषेक touch Lord anoint them Lord anoint them Lord Touch them, Lord. Jesus, touch them, Lord. Anoint them, Lord. Anoint them, Lord. Anoint them, Lord. Jesus, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगान भावन आनी भयणीनो सुम्याचे आशीर्वाद आमी सोडूंक फुडें वेता एक घडीभर आमचे लागीं कोणें मागोवंक सांगलां कोणाक आमी मागता म्हणून बसयलां तांचे खातीर कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा म्हण तांचे आसा म्हण बघता तांचे खातीर प्रत्येक जावन आमी हांगासर आसल्लीं आमच्या घरांनी ह्या आराधनान भागीदार जावची हर एकलीं आमची कुटुंबां सुमयाच्या पांयांतळा समर्पण करया आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका सांद्याक परगांवान इतर जाग्यांनी वावुरतात वस्ती करनासा शिकोवन आसा सगळ्यांक सुमयेच्या पांयांतळा आमी समर्पण करया सुमी ह्या नव्या वर्सा ह्या वर्साच्या सुरवेर आमचे कुटुंब अभिषेक करून दी आशिर्वादीत करून दी मुगल्या सगळ्या वर्सा आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सान्याची सुमी जतन करून दी विशेष तरान आमी मागया मगचे न्हू प्रत्येक जण ही पिडा कोरोना पिडा विस्तारून आसा ती पयस सरच्या खातीर ह्या नव्या वर्सा बरेपण मेळच्या खातीर प्रत्येक जण ह्या पिडेक सोदून काडची आनी काडनासली ती वखदां त्या पिडेक यशस्वी बरीत एक चिकित्सा जावंक पावोन दी त्या मारी बरी भलायकी बरेपण जोडूंक मनशा कोळा फावो जावं दी म्हूण आमी मागया मगचे न्हू आमचे दूख बेजाराय कंत कश्ट सलवणी पिडा शिडा समस्ये सगळे सुमयेचेर पातयेन दवरया सुमयेच्या पांयांतळा आमी समर्पण करया ताची कृपा पुरो ताची सकत पुरो आमी मागिल्ल्याचेर आनी विशेश तरेन आमच्या कुटुंबाचेर सुमयेचे आशिर्वाद जोडूंक तयार जावन गवया गीत येद्या व्हड्या साक्रामेंतांक येद्या व्हड्या साक्रामेंता सष्टांग नामान करुया पूर्वीरात्या रूपबोधला नव्यो रीती आदर्या सलबोन वेच्या अस्कत्विशा भावार्थाचे मोदिव्या ससेमा
स्फूर्ता उल्लासाने स्तुतिसा पृथ्वी महिमा सस्ना सस्ना एकाच ताळ्यात हर्षिता दुःखाच्या स्फिरेता समासमी प्रार्थुया ये देवाविची सक्रमेंत घाल तुझ्या कष्ट उगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडून जबल सदांच आमचे दे आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दायन फावो कर प्रत्येक जावन गेल्या त्या सगळ्या वर्सां तुवें केल्ले स्वरूपकार आठोवन तुजी स्तुती आमी करता आनी ह्या नव्या वर्सा आमच्या बगलेक रावन तुज्या कृपेन शक्तीन आमकां भर प्रत्येक जावन पवित्र स्नानाच्या दिसा आमी केल्लें समर्पण मोरा पर्यंत जिवन तुका साक जावन जिवन करपा दी जो जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना आमेन.